नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. नावेले फोण्या हजारभर आर्मी मॅनाचो गोयच्या विधानसभा इलेक्शनांक सर्जिकल स्ट्रायक वोटर्स व्हेरिफिकेशन केल्ले ना. जिल्लोधिकारी म्हणटा तातूंत चूक कांयच ना. कोरगांवां लायसन परमिशन नासतना 4 वर्सां चल्ला दुबावीत योग केंद्र. वेबसायटूय दुबावीत चलोवपी अगरवाल जोडप्यांची नावां फ्रॉड. पुलिसांक दिसून दिसना. हायवेच्या 500 मिटरा भितर बाराचे लिस्ट करूंक तालुको पावण्यार मामलेदाराच्या हाता सकयल नेमल्यो समित्यो. 2,000 बारांक बसूं येता फटको. पर्तगाळ मठान 23वा शिष्य स्वीकार. विद्याधिराज तीर्थ स्वामीन विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीक दिली शिष्यत्वाची दीक्षा. 75 वर्सांनी शिष्य स्वीकार सुवाळो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे राज्यसभेत भाषण चलताना रक्षामंत्री पर्रीकर काडटा झेमो. व्हिडिओ व्हायरल. एआयसीसीचो सचिव गिरीशान काडली पर्रीकराची खरडपट्टी. आणि पणजेचे ओडीपीक हायकोर्टान आव्हान. महापौर आणि बाकीचे 15 जाणांचे आव्हान. महापालिकेक विश्वासान घेतिल्ले ना म्हूण चॅलेंज हायकोर्टान मागली सरकाराची जाप. नावेले फोण्या धरून सुमार 1000भर आर्मी मॅनांनी गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेत मतदान केला. बीएलओ वरवीं वोटर्स व्हेरिफिकेशन नासतना कांय राजकीय पक्षांक हे प्रक्रियेचेर हरकत आनी लोकांक अजाप. प्रुडंटान ह्या प्रकरणाचो वेंचणूक आयोग आनी दक्षिण गोयच्या जिल्लोधिकाऱ्याकडच्यान रिपोर्ट घेतलो. जिल्लोधिकारी म्हणटात ते प्रमाण आर्मी मॅनाची नावां वोटर्स लिस्टान घालप कायद्याक धरूनच प्रक्रियेन कांयच गैर ना. नावेले सुमार 667 आर्मी मॅनांनी विधानसभा वेंचणुकेत मतदान केले. त्याच प्रमाण फोण्या आर्मी मॅनांनी वेंचणुकेक सर्जिकल स्ट्रायक केलो. फोण्यात 345 आर्मी मतदार आसात. फोण्याच्या वार्ड 13त वट्ट मतदार 1098. त्या वॉर्डात 345 मतदार आर्मी मॅन. 345तले 219 आर्मी मॅन नवे मतदार. त्या आर्मी मॅनांनी स्वता जावन मतदार वळेरेंत नाव घालूंक अर्ज केला. आर्मीच्या इलेक्शन सेलांतल्यान सगळे सोपस्कार जातात. आर्मी मॅनांचे केशींत बीएलओक व्हेरिफिकेशन करपाक दिनात. फोंडेचे बीएलओक व्हेरिफिकेशन करिनासतना कार्डां दिवची पडली. नावेली 667 नवे आर्मी मतदार जाल्ले. ते एकतर वेंचणूक तोंडार आसतना जाल्ले. वेंचणूक आयोगाच्या नव्या मतदारा खातीर काडिल्ल्या अतिरिक्त लिस्टात तांचीच नांवां आसात. तांच्या खातीरच हे एडिशनल वोटर्स लिस्ट काडिल्ल्या भशेन दिसता. मिलिटरी मॅनांचे नाव मतदार लिस्टात घालपाक चूक कांयच ना. सगळे कायद्याक धरून म्हणून दक्षिण गोयचो जिल्लोधिकारी उलयता. From what I have gathered, the AROs, the concerned AROs are the deciding authorities there. It doesn't come to me. And only as appellate authority I am there. But what I am aware is that all the required mandatory statutory provisions were met with. So there is a procedure for the service voters. When they are applying, all the applications have to come to us through a nodal officer, which is appointed by the army. So that nodal officer is sending us the form only on certifying that he has fulfilled the criteria of whatever 6 months residence in that area. Then that is coming. Further, the BLOs have gone and checked also. There are new cadets like 18, 19. Those people have given undertakings that they have not been enrolled as voters, which we have accepted. 18, 20 new cadets. But those who have been enrolled otherwise have given their places of old epic cards. And they have also applied for cancellation of those cards in Form 7. Only after getting a confirmation that a name is elected in that name, we have included it here. It was an elaborate process as for any other voter. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सावयो डायस. कोरगांवा अमेरिकन बायलेचेर बलात्कार केला म्हूण आरोप आशिल्लो योग शिक्षक प्रतीक अगरवाल आनी ताची बायल कोरगांवा पेडण्यां लायसन आनी परमिशन नासतना एका भाड्याच्या घरान योग केंद्र चलयताली. वळख लिपोवंक तो आपलें नाव योगी चैतन म्हूण सांगतालो. ताणें आपल्या बायलेचें नाव वेबसायटीचेर योगिनी म्हूण घाला आनी तिचो फोटो ब्लर केला.
सगळोच कारभार उघडपणान दुबावीत, मात ताचेर आनी एक बलात्काराची केस आसूनय पुलिसांक तो दिसून दिसलो ना. अग्रवालाच्या योग केंद्रात योगाच्या नांवान भलतें कितें तरी चलता हें होलिस्टीक योगा आनी आयुर्वेद स्कुलाची वेबसायट पळयल्यारूच दुबाव येता. ह्या वेबसायटीचेर शिक्षकांच्या प्रोफायलाच्या लिस्टांत प्रतीक अग्रवालाचें नांव सगळ्यांत वयर. ताचें नांव योगी चैतन्य म्हणून केलां. दुसऱ्या प्रोफायलांत मालक आनी संस्थापक म्हूण ताची बायल योगींचें नांव आसा आनी तिणें ब्लड फोटो पोस्ट केला. प्रतीक अग्रवाल हो मूळ सुरतचो. 2012 सावन तो गोंयांत आसा अशी खबर पुडणच्या हाताक लागल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां हें योग केंद्र भाड्याच्या घरांत चलता. ह्या योग केंद्राच्या मालका कडेन आमी संपर्क साधलो पूण ती तोंड उगडूंक तयार ना. हे आदी 2015 वर्सा प्रतीक अग्रवाला आड रशियन चलयेचेर बलात्कार केला म्हूण FIR जाल्लो. ताका ते रेप केसींत कांय अटींचे जामीनय मेळिल्लो. अग्रवाल फॉरेनर कस्टमाक जाळ्यांत ओडपाक त्या देशांतल्या फॉरेनर बायलांक एजंट म्हणून वापरतालो. ही गजाल पुडंटाक कळ्ळ्या. हो सगळो अनैतीक वेव्हार चलता आसतना पुलिसांक ताचो कांयच पत्तो लागलो ना. ही गजाल अजाप आनी शॉकात करपाचीच. अग्रवालाक हे पयली रेप केशीन जामीन मेळ्ळा. नवे केशीचे पुलीस कितें करतात ताचेर अग्रवालाचो काद येतलो आनी ताच्या योग केंद्राचो फुडार. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हायवेच्या दोनूय वटेन 500 मिटरा भितर आशिल्ल्या बार्राची लिस्ट तयार करपाक सरकारान तालुका पावण्यार मामलेदाराच्या हातासकयल समित्यो काडल्यात. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश चालीक लावंक नेमिल्ल्या कोर समितीची पयली बसका ब्रेस्तारा जाली. ह्यो तालुका समित्यो ग्राउंड इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट करतल्यो. सुमार 2,000 बार्रांक फटको बसतलो म्हूण अदमास. गोंयांत 11,000 बार्रां आनी लिकर शॉपां आसात. तातूंतले 2,000 सद्याक कांयच धड ना. नॅशनल आनी स्टेट हायवे कुशीक 500 मिटरा मेरेन आशिल्ली बार्रां बंद करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर गोंयच्या एक्सायज खात्यान हालचाली सुरू केल्यात. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश चालीक लावपाक नेमिल्ल्या कोर समितीची पयली बसका बेरेस्तारा पर्वरे सचिवालयात जाली. फील्ड इन्स्पेक्शन करपाक तालुका समिती नेमल्या. Core committee's meeting, which has been constituted by the Chief Secretary to oversee the implementation of the Supreme Court order passed for removal of liquor licenses along the edges of the highway, that is within 500 meters. So what we have done is we have formed taluka level teams. That was the mandate given to the core committee. Taluka level teams headed by the Mamladar. This is to identify all those liquor licenses which come within 500 meters of the edge of the highway. We have our excise inspector on that. We have the land survey inspector on it. Besides village panchayat secretaries, concerned village panchayats, then the assistant engineers of PWDs who are concerned with the highways. So they are also part of it. So their job is to, after taking the plans from the land survey department, identify the liquor shops or bars whichever come within a 500 and indicate on the plan and give it to us. So on the basis of that, whichever are affected and as per the Supreme Court order, we will issue them show cause notices and ensure that these licenses are not renewed after 1st April 2017. Yeah, we have received on 2 representations from this All Goa Hotel Owners Association saying that this is not applicable to them because they have taken some legal advice and all. So we have not taken a decision on that yet. What we are doing is now is we are identifying as per the Supreme Court. Now if it has to be, whether it is applicable to certain parties or not, the government will definitely take a decision on that because this representation is also sent to the government. Legal advice also will be taken appropriately and on that basis we will decide. This order says both national highways as well as state highways. Now PWD authorities, they have this data with them. They have notified which are the state highways and the national highways also we have the record. So on the basis of this, we are going to have this surveys done. So that by 1st of April, the order is very clear that no licenses which fall within this 500 meters edge of the road will not be renewed. As per the Excise Act, you can still shift a license. You can transfer also license because it is a renewable license. What we are going to do is if it comes within this order of the High Court, Supreme Court, we are not going to renew it and not allow it to operate anymore in that area. सुमार 2,000 बार्रांक हाचो फटको बसता. बार अँड रेस्टॉरंट वाले आपल्याक ती ऑर्डर लागना म्हणून उलोवन दाखयता. मात सरकार कितेंच निर्णय घेना तो मेरेन सुप्रीम कोर्टाचे आदेश चालीक लावंक सगळी तयारी खाते करता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.